हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त. तर सकाळी सकाळ फुड्यांनी हे काम चालू आसा. जस्ट उठल्या, हाय घरान झाडू बी मारलो, ब्रेकफास्ट बी रेडी केलो आणि हो न्ही हांगासर हे काम करता, म्हटल्यार झाडाक उदक एंड ऑल घालपाचें. काल म्हळ्यार मातशी दिसभर बिजी उरली, सांजची येवन बीन टायर्ड जालो न्ही, सो ताका लागून सांजची घालून आशिल्लें, तर आतां घालता. आनी हें देवाची आयदनां बी धुवन दवरल्या, फुलां बी काडून दवरल्या, न्हांवन देवाची पुजा करपाची. आनी हांव न्ही हांगासर मॉप मारतालें, मंडे न्ही आयज, अशें म्हणून मॉप मारया म्हटलें. सो तें मॉप मारतालें, तर म्हटलें चलात पयली व्हिडिओ स्टार्ट करया आनी मागीर म्हटलें घरांतली सगळीं कामां करपाची ती करया अशें म्हणून. सकाळ फुडें उठून सगळीं घरांतली कामां केलीं आनी ब्रेकफास्ट एंड ऑल सगळें रेडी करून दवरलो. आनी हेका आपोवपाक म्हण भायर आयलें किचनांतलें. पळय जाल्यार हो घरान नाशिल्लोच, भायर आंगणान वचून पळय जाल्यार हो झाडांक उदक घालतालो. तर हेजें उदक घालून जाता म्हणसर टायम आसा न्ही, तेन्ना म्हटलें हांव कितें करूं अशें म्हटलें. आनी मागीर चल मॉप तरी मारून घेवया अशें म्हणून मॉप घेवन आयलें आनी क्लीन करपाक लागलें. आनी आयज सोमार बी आशिल्लोच न्ही, तर एक्चुली अशें की म्हाका न्ही मॉप मारपाक हांव तो वार बी पळोवन मानना, ना सोमाराकच मॉप मारपाक जाय जाल्यार ब्रेस्तारा मारपाकच जाय अशें कांय ना. जेन्ना अशें मनान येता पळय न्ही क्लीन करपाक जाय, मॉप मारपाक जाय, जावं अशें बुरशें अशें दिसलें की ना, हांव न्ही अशें मॉप मारता आनी कुशीन सरता. तो वार हे ते अशें पळयना. आतां एक कितें फेस्टिवल आहा, दिवाळी आसा, चवथ आसा, जाल्यार तेन्ना एक तर तो दीस पळोवन मारूंक येता. नाजाल्यार थोड्याले अशें आसता न्ही, थोडी मंडेक मारता. म्हाजें तशें कांय ना, म्हाका जेन्ना अशें मन येता पळय न्ही तेन्ना मारता. सो हांगा म्हाजें मॉप मारून कंप्लीट जाता म्हटल्यार न्ही, हेजी बी भायली सगळीं जी कामां आशिल्लीं, उदक बिदक घालपाची, फुलां काडपाची, ती सगळीं हेणें कंप्लीट करून हो आयलो भितर. आनी भितर येयलें की ना मागीर हेका हांवें ब्रेकफास्ट सर्व केलो. तर हो ब्रेकफास्ट करता तेन्ना न्ही डेलीचो म्हाजो असो आसता की हो ब्रेकफास्ट करपाक बसलो की तेज्या सायडीन हांव वचून बसता. म्हटल्यार कितें जाता, ब्रेकफास्ट करून जालो की ना मागीर रोखडोच हो न्हावन धुवन आपली देवाची पुजा एंड ऑल करून वता न्ही मागीर रेडी जावन. सो तितलोच टायम आसता, सो तेन्ना हांव तेजे फुड्यान बसता. तशें बसलें बी मागीर हो आपली सगळीं कामां आटोवून गेले उपरांत आयलें किचनान. आयदनां आशिल्लीं ब्रेकफास्टाची खुबशीं घासपाक, सो ती आयदनां बी घासलें. आनी आयज मनान असोच विचार आयलो की म्हटलें ना चल, सदांच हांव न्हावन धुवन ब्रेकफास्ट करता आनी मागीर रांदता न्ही, आयज म्हटलें पयलीं ब्रेकफास्ट करतलें, रांदतलें आनी मागीर एट लास्ट न्हावून घेतलें अशें म्हणून. गरमी बी आयज खूब जाताली, सो अशें म्हटलें आनी चल पयलीं कुकर लावया म्हटलें. कुकर लावन घेतलो, सय भाजून घेतली, तें सगळें जें कितें रांदपाचें काम आसलें पळय न्हू तें सगळें करून घेतलें. आनी मेन म्हटल्यार आयज आशिल्ली वालाची भाजी, जी पयर हाडलेली, गांवठी वाल हाडलेले एक दीस वाटेर अशेंच मेळ्ळें, सो तें हाडलेलें. सो तेजी म्हणल्यार आयज भाजी करची अशें म्हणून तें वाल पयलीं धुवन घेतलें आनी आयदनान घालून दवरलें, मातशें उदक न्हिसतो न्ही अशें म्हण तेजें. आनी मागीर जें कितें काम आसता पळय न्ही बारीक सारीक तें सगळें करून घेतलें. आनी तुमकां तर खबर आसाच, घरांतलीं कामां हीं केन्नाच सोंपना. एक काम दोन काम ती चालूच आसता. आतां हें करपाक कामां हात घातलें, दुसरें काम दोळ्या मुखार उबें जाता, तें दुसरें करता म्हणल्यार तिसरें काम. सो म्हाजें बी तशेंच जालें, हेवटेन रांदपाचें चालू आशिल्लें आनी भायर मागीर कितें भायल्यान सान झाडू मारप आशिल्लो तें, मागीर खंय कितें निवळ करपाक दिसलें तें, मातशें खंय चिकोल असो दिसलो थंय निवळ केलें. तितून भितर रांदता मान बी फोन केलो, सो म्हाका कडेन मातशें उलयलें फोनार. हांगा व्हिडिओ चालूच आशिल्लो, म्हाका खबर बीन ना, सो रांदता तशेंच म्हाका कडेन मातशें उलोवन घेतलें. मा करता डेली सकाळचो सांजचो फोन, हांवूय करता, मा बीन करता, अशें करून चालू आसता आमचें. तिका बी घरा वाज येता न्ही, सो ती करता डेली सकाळ फुडें बी फोन. सो तें सगळें उलोवन बिलोवन जातकीर म्हाजें रांदपाचें जें काम आशिल्लें तें परत कंटिन्यू केलें. सो हांगासर न्ही हांवें हो कांदो घातला तळसुपाक, वालाची भाजी करपाक. वाल म्हटल्यार आतां तुमी म्हणटले कसली वालाची भाजी, तर हे येता न्ही अळसाण्याचे वाल जे आसता पळय न्हू, शांगो, सो तेजी भाजी करपाक घातली. हांव चड कांय अशें म्हटल्यार कांदो टमाट मसालो घालून तशी करना भाजी, सिंपल कांदो सय आनी जी भाजी शिनून घालता पळय न्हू तीच तशीच करता. आनी सायड बाय म्हाजो रोस जो आसा पळय न्हू तो बी शिजतालो. एक सायडीन रोस शिजतालो तर एक सायडीन जें आसा पळय न्हू भाजी शिजताली. सो दोनूय एट अ टायम म्हाजें चालू आशिल्लें. सो तें केलें आनी मागीर सगळें भाजी आनी रोस करून जाले उपरांत आदन दवरलें.
शीताक व्हडलें टेंशन लागना न्ही. सो आदन दवरलें तापलें की तांदूळ धुवन घालपाचें, शीत जाता. सो तें व्हडलेंशें कांय ना. सो हें सगळें करून घेतलें. मागीर शावर बी घेतलो म्हाजो आनी हें सगळें रांदता म्हणल्यार असली गरमी जाली म्हाका. खबर ना त्या दिसा इतली गरमी कशी जाताली. आतां सगळ्यांकच त्या दिसा गरम जातालें काय म्हाकाच जातालें खबर ना. आनी गरमे दिसांनी किचनान वचप म्हटल्यार महा टेंशन येता म्हाजें तर. ऑलरेडी म्हाका अशी गरमी जाताच बेश्टीच आनी मागीर तितू भितर रांदपाचें गरमी सिजनान म्हणल्यार तें सामकेंच. सो पयलीं शावर बी घेतलो आनी मागीर न्ही मातशें रिलॅक्स जालें. दनपारची न्ही 12:30 जाले आनी जस्ट न्ही सगळीं कामां एंड ऑल करून न्ही फ्री जालां आत्ताच. सकाळच्यान न्ही तुमकां सारकें हाय हॅलो म्हणपाक बी टायम नाशिल्लो. सकाळी सकाळी व्हिडिओ स्टार्ट केलो आनी गडबडीन. सो तुमी पळयलेच आसतलें कामान सगळें बिजी. तर पयलीं म्हटलें सगळें किचनांत तें काम करून घेवया. एकदां फ्री जालें की ना मागीर बसपाक मेळटा न्ही सुशेगाद मातसो रेस्ट एंड ऑल. व्हिडिओ एडिटींग बी बसून सुशेगाद करपाक मेळटा. तर म्हटलें बेगीन किचनांतलें काम पयलीं करून घेवया म्हटलें सगळेंच. सो तशेंच व्हिडिओ एंड ऑल शूट केलो. बारीक बारीक मातसो मातसो तुमकां दाखयलो. आनी आतां सगळें लंच एंड ऑल सगळें तयार करून दवरलां. जस्ट 12:30 जाता तें असं व्हडलें कांय ना. जशें तुमी पळयलाच की आयज एज युजल शीत केलां आनी राजमा जे आसता पळय न्ही व्हायट राजमा आशिल्ले. सो तेजो आयज रोस केलो. अशें राजमा जे म्हटल्यार राजमा जी प्रॉपर रेसिपी आसा पळय त्या टायप करून जसो आमचो नॉर्मल गोवन रोस आसता पळय न्ही त्या प्रमाणे केला. तसो रोस केला आनी वालाची भाजी केली. वाल आशिल्ले म्हळ्यार सांगो, अळसाण्याचे सांगो ज्यो आसता पळय ते वाल आशिल्ले हाडलेले मार्केटांतल्यान पयर एक दीस. सो ते आशिल्ले फ्रिजान. तर तेजी भाजी केली. हेका आवडना, कशीच आवडना हेका वालाची भाजी. बट केली. आसा न्ही पिड्यार जावन वयता. इतलें बी खातलो जबरदस्ती हांवें वाडला म्हणून, नाल्यार खावचें ना. तर तें सगळें आसा आनी फ्राय बी कांय करून ना. गरमेक नाका आनी खावपाक बी दिसना आनी करपाक बी मेन म्हटल्यार मन येना. तर तें सगळें रेडी करून दवरलां आनी जस्ट न्ही आतांच मातसो शावर बी घेतलो आनी आतां रिलॅक्स जावन मातशें बसपाचें सुशेगाद. एडिटींग एंड ऑल टीव्ही पळयत बसपाचें. मागीर टायम जालो की जेवपाचें. तर चल आतां तर सद्याक कांय ना. मातशें बसपाचो मूड आसा बसया. भायर वारो मारता थंड. सो हांगा भायरच बसपाचें आनी मागीर जेवन बीन सगळें जालें की मागीर मेळटा तुमकां थोड्या वेळान. देवाची पुजा बी सगळी जाल्ली आसा. एज युजल हेणें सकाळ सकाळ फुडेंच केल्या पळयात फाटल्यान तुमकां दिसतात आसतली. तर तें सगळें जालां. आतां बसता सुशेगाद आनी मागीर मेळटा तुमकां थोड्या वेळान. भितर गेले की ना घरान अशी गरमी जाता की रावोंक जायना आनी भायर येयले की ना मातशें बरें थंड दिसता. आतां आमच्याच घरान गरम जाता काय कितें म्हणून कळना. सो घरान गरमी जाता. सो अशेंच भायर आयिल्लें. तर बरो थंड वारो मारता. हांगाच बसले कडेन न्ही ह्या झाडांचेर गेलें लक्ष. ही जी भितर म्हजी झाडां आसा पळय तेंचेर लक्ष गेलें एक्चुली. आनी खूब दीस जाले धुवू जाय पुसू जाय करत आशिल्लें हांव न्ही हेंकां. तर आयज न्ही अशें फायनली हांवें डिसायड केलां की ही झाडां जी आसा पळय न्ही ती हांव क्लीन करून घेतलें म्हणून. चलात तर चड आनी टायम वेस्ट करिना. मायंड परत चेंज जावचे पयलीं न्ही ह्या झाडांक हात घालता आनी ही क्लीन करून घेता. पळयात काय बरो वारो मारता तो भायर. सो असो वारो बी मारलो न्ही काम करपाक व्हडलें दिसना भायर. म्हळ्यार थंड आसता न्ही. सो गरमी जाली की मागीर बेश्टीच चिडचिड जाता. सो हो वारो बी चालूच आसा. सो हांव न्ही हें क्लीन करून घेता झाडां जी आसा ती.
ते मॉप ते प्लेटी आशिल्ली थंय प्लेटी पोनांतलो कचरो तो झाडाचीच माती उदक घालून काढू नको आणि एकदा घेऊन येते क्लिनिंग चल्ला म्हणजे क्लिनिंग चल्ला कित करता झाडां धुली भायली झाड धुता आणि कित करता थंय मारपूंक हांगा थंय नाका थंय माती ना माती आशिल्ली न्ही झाडां आसूं दी न्ही मातशी भायर थोडी असू दे सगळी झाडी धुवन दवरला पळय दाखयता ते बंद नाका सो हे पळयात झाडां जी आसा पळय न्ही हांगासरली सगळी काडली आनी भायर व्हरून धुल्या हे पळयात ताचे धूल बसलेलो न्ही ती मातशी धुली न्ही जाल्यारूच बऱ्या पडटा नाजाल्यार स्प्रे बॉटल घेवन जर असो स्प्रे बी मारलो न्ही तर डॉट जावन रावता म्हणून धुली मातशें उदक न्हिजतच तर भायर दवरता आनी एक अर्द वरान मागीर भितर हाडटा हीच न्ही सगळी ह्या सायडीची बी सगळी धुली आयज हांगा गाडी नाशिल्ली न्ही धुवपाक बऱ्या पडलें सो ही सगळी झाडां धुली ही 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 सगळी त्या सायडीची थंयचे मनी प्लांट सगळे धुले बरें दिसता आतां वयर ही आसा पळय न्हू हीच धुवपाची उरल्या सो ती धुवपा मेळना उदक मारून सो तो कपडो घेवन पुसतले मागीर ही सगळी उदक घालून धुल्यात हो जाम जालें हे बी सगळें काडलें न्ही एरिका पाम बी आनी सगळी धुल्या आतां मातशें हांगसर न्ही सकाळीं मॉप मारलेलें बट प्लेटी पोना माती आशिल्ली सो ही पुसून काडले आतां सगळी तर जालें आतां एकदम सगळें टकाटक जालें जी झाडां भायर व्हरून धुतली पळय न्हू ती सगळी उदक बी निसतावन न्ही हाडली भितर सगळें धुवपाचें सगळें काम केलें आतां झाडाचो हुस्को ना मागीर एकदां मायंडान अशें धरलें न्ही की क्लीन करपाक जाय अशें म्हणून मागीर त्या मायंडान तशेंच उरता हा करूं जाय एक काम उरलां अशें सो तें केलें की ना मोकळें जाता न्ही सो तशेंच केलें सगळी धुवन सुकून म्हळ्यार उदक बी रोखडें निसतलें मातशें तेंचे कपडो बी मारलो सुकयलें आनी भितर हाडलें आतां दवरल्या जाग्याचे जाग्या आशिल्ली तशी तर हो आसा वता खंय आतां सो ताका इल्ली च्या करून दिता आनी आयचो जो व्हिडिओ आसा पळय तो हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर तो मेरेन तुमी म्हाजे अशेच व्हिडिओ पळयत रावात आनी जर तर कोणी म्हाज्या चॅनलाचेर नवे आसा आनी अजून जर म्हजो चॅनल सबस्क्रायब करूं ना न्ही जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करात आनी जो बेल आयकन आसा पळय न्हू तो हिट करपाक विसरनाका चलात तर फाल्यां एक दीस परत मेळया सांजचे 6 वरांचेर तो मेरेन बाय बाय एंड टेक केअर.